बरें दिसता हांगासर सगळे मेंबर्स आयज एक मोठीन एकजुटीन काम करता अशेंच तेंच्यांनी काम करचें जे पळय आयज हांवें टर्न फुटबॉल हांवें म्हाजी कामां हांगासर बरी कामां चालू आसा आनी कामां चालू आतां पावस जावन हांगासर तुमकां कारण रोडाची गरज आसा ते एज फास्ट रोडूय जातलो तशेंच पंचायतीचे फावंडेशन आमी घातलेलें आहा तें काम एज फास्ट तेंय जातलें अशीं खुबशीं कामां तांकां हांवें केल्लें ज्या टायमार पंचायतीचे हें जाल्लें तेन्ना हांवें तांकां फावंडेशना टायमार तांकां हांवें प्रॉमीस केल्लें की सगळ्यांक ते आमच्या भात कापणी हें मिशीन दितलो म्हणून आनी तांकां ऑलरेडी हांवें पावयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपले भात कापून घेतलेले आसा आनी अशीच म्हाजी काम आसतली गांवांनी कोणाक गरज आसा सर पयलीं म्हाजो आदार ताका सदांच आसतलो. त्या पयलींच्या टर्माक सुद्दां आमी सरपंच सेक्रेटरी सरपंच जाल्ले आसा आनी आतां सुद्दां सरांच्या सहकार्यान आतां सुद्दां सरपंच जाल्ले आहा डेप्युटी सरपंच जाल्ले आहा आनी आतां बरीचशी कामां आतां आसत ती आमची सरा कडसून आमी करून घेतलो सगळे मेंबर आमी रावन सरा कडसून करून घेतलो आनी आतां आमची न्यू बिल्डींग बी सुद्दां स्टोन फावंडेशन जाल्लें आतां सुद्दां इतले बेगीन आमी करून घेतलो. जे आमचे आमदार लाडके आमदार आमचे प्रवीण भाई आर्लेकर हांगासर जे येयलेले आहा पंचायत त्यांनी ह्या सत्कारातर्फे तांकां आज फुलगुच्छ दिवन तेंचे स्वागत केलेले आसा आणि आता त्यांच्या ही फुडली जी कार्यरत आहा ती त्यांच्या हातीन सोपयल्ली आहा ती तेणी आपली बरे भशेन चलोवची आणि आमच्या शुभेच्छा तांकां अशें हांव जाहीर करता.